इसको आप नेचुरल कैलेमिटी कैसे बोल सकते हैं? ये आपका जो कटिंग हुआ है ना, ये कटिंग सही नहीं हुआ फर्स्ट ऑफ ऑल। इसने आप गवर्नमेंट का जियोलॉजिकल रिपोर्ट है आपके पास? हाँ? अरे आपके पास इसका पूरा स्टडी होना चाहिए, मटेरियल कैसा है, कितना सॉफ्टनेस है, कितना हार्डनेस है, ये सब उसमें आना चाहिए। ये PWD के पास आ रहे हैं हमारे। अरे सर, लास्ट टाइम वो मखजना में वहाँ पे कोलैप्स हुआ था, उससे आपको लेसन लेना चाहिए था कि बाबा गोवा का जो पहाड़ी इलाका है वो ऐसा सॉफ्ट है करके। अरे कोई सीधा साधा भी इंसान को अगर पूछेंगे तो वो बोलेगा वहाँ पे शेड है करके, वहाँ पे आपका रिटेनिंग वॉल कोलैप्स हो सकता है करके। व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल यू आर यूज मैन? वो मटेरियल को किस तरह का यूज़ किया है? वो ये साइज का मटेरियल आप उसमें एक्सपेक्ट करते हैं कि वो रुकेगा वहाँ पे? ये एवरी ईयर गिरेगा वो, मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ ये भी गिरेगा करके, क्योंकि जिस एंगल से आप लोगों ने काटा है ना सीधा, वो गिरना ही है कैसे भी करके। जियोलॉजिकल ने क्या ओपिनियन दिया था जब? सर मैं आपको एक बात, आप एमबीआर को कंसल्ट एमबीआर का कंसल्टेंट नॉट पूरा हाईवे आपको लगता है? पूरा हाईवे लगता है। आप मुझे एक ही बात बोलिए, जो हाईवे बना है ना उसका क्वालिटी अच्छा है? अच्छा है क्वालिटी? हाल ही में अब जो तोरशा ने जो रोड बनाया है ना, वहाँ पे वाटर लॉगिंग जो अभी हो रहा है, खोल के 2 महीना भी नहीं हुआ है सर। ये प्रॉब्लम किसको होता है मालूम है? ये हमारा जो लोग सुबह काम को जाता है ना, 2 व्हीलर वाला, वो लोग को प्रॉब्लम होता है। सर पानी हाईवे तो क्या नहीं दिख रहा है? सीधा एक बात पूछता हूँ, ये नईबाग जंक्शन है वो सही बनाया है आपने? सही बनाया है सर? वहाँ पे आपको मालूम है कितने लोग मरे हैं वहाँ पे? हाल ही में 4 लोग मरे हैं, 4 लोग मरे हैं बिकॉज ऑफ whose negligence? Because of your mom. हांव डेली ह्या रोडान ट्रॅव्हल करता आणि जेन्ना हे बांदताले त्या टायमाचेरूच आमी सांगलेले की ही जी तुम्ही रिटेनिंग वॉल बांधता ती रिटेनिंग वॉल सारखी न्हू म्हणून, कित्याक तुम्ही डायरेक्ट कट केला आणि ती बांधता। रेल्वेक तुम्ही पळयलां आसतलें, कोंकण रेल्वेक जेन्ना तेंचे लँडस्लायड जाता तेंच्यांनी एक टॅक्नॉलॉजी यूज केल्ली नेट्स घालपाची, आणि ही लँडस्लायड हांगा जी जाल्या न्हू तशीच लँडस्लायड धारगळी जालेली गेल्या फावटी, आणि आता तुम्ही थंय रिटेनिंग वॉल अशीच बांधली तुम्ही, पूण प्रिकॉशनरी मेजर्स तुम्ही कांयच घेवंक ना। आता वो डोंगर तुम्ही खंयच ना म्हटल्यार 30 ते 40 मीटर वयर कट केलेलो आसा, पूण तेका वयरसून प्रिकॉशन कांयच ना। वयल्यान जे सकयल येतले ते डायरेक्ट रिटर्निंग वॉल घेवन सकयल देंवतले, आनी आयज होच प्रकार जालो। आयज त्या गाडयेन 4 जाणां आसलेलीं आनी तेंच्या जर कपल्यार पडलेली आख्खी फॅमिली वयतली आसली, आनी ही जी क्वॉलिटी यूज केल्या न्हू, ते रॉड यूज केले, ते तुमी पळोवपाक शकता कितले बारीक रॉड यूज केले ते। हे कॉन्ट्रॅक्टर म्हणूंक शकना, हे अजाम आयज एमबीआर कंपनीची हे गोंयकारांक काबार करपाक उठल्या। वयता थंयसर जेंच्यानी हे काम केलां न्हू, टोटल क्वॉलिटी फेल जालेली आहा हेंची, टोटल क्वॉलिटी फेल जालेली आहा, आनी हेंकां हे खंयचे तरी मंत्र्याचे सोयरे म्हणून आमचे सरकार हेंकां विचारिना, आनी आयज आमच्या लोकांच्या जिवाचेर खेळटा। आयज हे PWDचे काम, हे PWDचे इंजिनियर आहात तेंच्यांनी हे इन्स्पेक्ट करपाक जाय आसलेले की हेंच्यांनी कसलें काम केलां ते। आयज जे PWD इंजिनियर्स लाख सॅलरी घेता, ते खंयच्या आदाराचेर सॅलरी घेता, आनी आयज हे जी कामां चल्ल्या कोण इन्स्पेक्ट करता? आयज खंय हायवे बांदले, हायवेची क्वॉलिटी फेल, नेमला सारके हायवे बांदले ते बांदले। आतां आयज आमी तोरशे उगे सगळे कडेन पळयता पाणी साठो रस्त्याचेर, कसलें काम केलां कोण विचारता हेंकां? आयज PWD डिपार्टमेंट गोंयचे न्हिदलेले आसा, अक्षरशः न्हिदलेले आसा, आनी आयज ही परिस्थिती, आनी हे आमच्या गोंयकारांनी सोंसपाचें, सामान्य मनशान सोंसपाचें। कित्याक म्हूण सोंसपाचें? अरे लोक जेन्ना टॅक्स पे करता त्या टॅक्साच्या पयशान हे डेव्हलपमेंट जाता, आनी आयज तुमी आमची जंगलां झाडां पेडां काबार करून कितें रे आयज हे डेव्हलपमेंट केलां, आनी तें सुद्दां तुमी सारकें करूंक ना, आबड काम केलां पयशाच्या आशे खातीर। अरे आयज एक्चुअली हे जे प्रोजेक्ट्स आहा हेंकां जुओलॉजिकल सर्वे जाय आसलेली, सगळे चॅक करपाक जाय आसलेले की बाबा हार्डनेस कितले आहा ते। ही शेड मरे, ह्या शेडीन तुमी हे रिटेनिंग वॉल घालून, हांव सांगता फुडली सुद्दां आहा न्हू ती रिटेनिंग वॉल वयतली, ती ऑलरेडी टील जाल्लेली आहा मातशी, आनी क्रॅक येयला। मेन मुद्दो म्हटल्यार आयज PWDन चॅक करपाची गरज आहा, ह्या हेंच्या रिटेनिंग वॉलान क्रॅक येयला, आनी आनीक पडटले हे प्रिकॉशनरी मेजर जर घेयना जाल्यार। आयज हेंच्यांनी जे काम केलां न्हू ते लो क्वॉलिटीचें काम केलां, आनी आमकां डावट आहा हांगा करप्शन जालां, आनी हे करप्शनान कोण तरी मंत्री इनवॉल्व आहा, म्हणून ही परिस्थिती। आयज काळाची गरज आहा, हो एमबीआर कॉन्ट्रॅक्टर जो आहा एका ब्लॅक लिस्ट करपाची, हो आमच्या गोंयच्या लोकांच्या जिवार उठला।
नळीबाग जंक्शन पार्ट घालून घातला उडयला. खंय सर्व्हिस रोड आहा ते सारके रितीन कंप्लीट करूंक ना. खंय रस्तो नेमलेलो आसा वयता थंय नवो थंयसर आमच्या तोरशे तो ब्रिज बांदला थंय उदीक साठवता. हे कोण फेस करता? हे बाबडे कामाक कोण टू व्हिलरवाले सकाळचे वयता तांकां फेस करचें पडटा. आनी चुकून जर कोण मेलो जाल्यार कोण जबाबदारी घेता? कोण जबाबदारी घेना? सगळे हात वयर काडटात मागीर. सो हांव ह्या सरकाराक आनी गोंयच्या सीएमाक सांगता PWD डिपार्टमेंट तुजे कडेन आसा आनी तूं रिस्पॉन्सिबल जाता ह्या सगळ्या कामा खातीर. कितें आनी हांगासरलो जो पेडणेचो आमदार आहा ताका हांव सांगता तूं डिमांड करपाक जाय MVRाचेर इन्क्वायरी जावपाक जाय म्हणून. कितें जाल्यार आमी सगळे एक्टिविस्ट मेळून अख्खे पेडणेच्या लोकांक उठोवन घालतले. कित्याक आयज जे चल्लां न्हू ती नरभक्षीपणां. तुमी लोकांच्या जिवार उठले. रिटेनिंग वॉल बांदल्यात न्हू आतां पळय त्याच्या म्हणणे प्रमाणे म्हाकाजनान सुद्दां क्रॅक पडलेलो आहा. सो हे काम कोणाचें? हे काम PWDचें काम, PWDच्या इंजिनियरांचें काम. बसून पगार खातात रे, बसून पगार खातात. लज दिसना. आतां हितून कोण मेलो गेलो जाल्यार कितें करपाचें रे? अरे म्हाजीच फॅमिली मरोंक शकता. हांव उलयतां हांगा, फाल्यां म्हाजो भाव ट्रॅवल करता तेचेर पडून ते मरोंक शकता मरे. सो हेची जाणीव सगळ्यांनी करपाक जाय. जे कोण पंच, सरपंच, कितें ZP हेंच्यांनी सगळ्यांनी उबे रावन हांगासर सरकाराक विचारपाक जाय. तुमकां निवडून हाडल्यात मरे, तुमकां निवडून हाडल्यात हे प्रश्न विचारपाक. आयज जे भायले कॉन्ट्रॅक्टर आमच्या गोंयकाराकूय दिवना कामाई तेंच्यांनी टँकराच्या पोतान सगळ्या कंपनीनी भायले हाडले आनी सगळी कामां केल्या आनी चीप क्वॉलिटीची कामां केल्या. हजार कोटीचे प्रोजेक्ट हे. पणजेचो ब्रिज बांदलो भायलो कॉन्ट्रॅक्टर, कुट्टाचो ब्रिज बांदलो भायलो कॉन्ट्रॅक्टर, हायवे बांदली भायलो कॉन्ट्रॅक्टर. आनी हे कॉन्ट्रॅक्टर कितें तर हेंचे कडेन कमिशनां खावपाक मेळटा म्हणून हे कॉन्ट्रॅक्टर. गोंयान कॉन्ट्रॅक्टर मेले सगळे. आयज हे अक्षरशः राजकारणी जे आहात न्हू हे आमकां गोंयकारांक फोंडान घालपाक उठले. आनी आयज पेडणेच्या आमदारान आमकां जाप दिवपाक जाय. पेडणेच्या आमदारान विचारपाक जाय, CMाक विचारपाक जाय हे कितें चल्लां काय म्हणून. कापासतात आहा तुजे कडेन, विचार ते CMाक हे कितें काय म्हणून. ऐसा ब्लैकलिस्ट होना चाहिए क्योंकि बाम्बोलिन से लेके पतरादेवी तक जितना भी हाईवे का स्ट्रेच जो है ना आपका क्वालिटी मैचिंग नहीं हो रहा है. कर्नाटक और महाराष्ट्र में जो डेवलपमेंट हुआ है ना उस हिसाब से मुझे तो लगता है कि वो क्वालिटी टोटल अरे करना ही है. मैं एज ए सोशल एक्टिविस्ट मैं कहूँगा कि MVR का लायक ही नहीं है गोवा में काम करने का. लायक ही नहीं है. अगर वो गाड़ी में 4 लोग थे वो मरते थे कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता था? सर दिस इज वेरी डेंजरस. आपने ये जो ये मौत का ट्रैप बिछा के रखा है यहाँ पे. लेन का बात नहीं, मैं क्वालिटी का बात कर रहा हूँ. लेन का बात नहीं हो रहा है यहाँ पे. वो लेन बंद भी हुआ तो मुझको फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन क्वालिटी अच्छा मेंटेन होना चाहिए. सर आपने रेलवे का ट्रैक के साइड में जो नेट्स लगाते हैं वो देखा है ना, वो क्यों नहीं यूज़ नहीं किया है यहाँ पे कॉस्ट कटिंग के लिए? कॉस्ट कटिंग हो रहा है यहाँ पे लोगों के लाइफ के साथ खिलवाड़ करके. ईच एंड एवरीवन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. इवन द गवर्नमेंट, इवन द CM ऑफ गोवा, PWD मिनिस्टर, यहाँ का जो लोकल MLA है, ईच एंड एवरीवन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. मैं ज़्यादा कुछ बात नहीं कर सकता हूँ लेकिन आप जो काम करेंगे ना इसके आगे वो क्वालिटी का काम कीजिए प्लीज़. मैं आपके पैर पड़ता हूँ क्योंकि इसमें लोगों का लाइफ का सवाल है. आप इतना ही सोचिए वो वहाँ पे वो गाड़ी में 4 लोग थे वो मरते थे तो आपको कैसा लगता था? पूछिए, वो बोलिए मुझको. ये पूरा गलत हो रहा है. एटलीस्ट भगवान को तो डरिए, अरे सर एक जगह पे गलती हो सकती है, हर जगह सब जगह पे गलती, सब जगह पे गलती. जहाँ पे जंक्शन बना है वो तो मौत तक हुआ जैसे जंक्शन बना है. जहाँ पे फ्लाईओवर था वहाँ पे आप लोगों ने फिलिंग करके फुक्कड़ था. ये यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन ये हुआ है ना, ये मट्टी चोरी किया है. यहाँ पे ये मट्टी चाहिए बोल के यहाँ पे ये पहाड़ आपने कट करके ये आगे एडजस्ट किया है वो मट्टी.